बांदोडे नावातवाडा महालक्ष्मी देवळा लागसार कदंबा बस फाटी घेतना टायर गटरात गेलो। बस ड्रायव्हराचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गावणे फोंडेसावन पणजे वताली। नावातवाडा वाठारांत पयलीच एक कदंबा बस बंद पडिल्ली, ताका लागून ही कदंबा बस टर्न घेवन दुसऱ्या रस्त्यावेल्यान वताली। हे बशीत फक्त दोनच प्रवासी आशिल्ले, सुदैवान अनर्थ टळ्ळो। बस वयताली बस वयताले पणजे सकाळी 8 बस येता कुंडा टू फोंडेच्यान महालक्ष्मीच्यान मुडकय पुणे ती हांगा पणजे वताली। वेळ वत्ती चालू आनी आमचे लोक येताली। सो ती बस बंद पडले म्हणून रिवर्सान येतालो। आनी एक बस बंद पडली 50 मिटराचे। आता काय हांगा बस सकयल पडलेली ते 50 मिटरा पुढे बस बंद पडली। तो रिवर्सान येतालो ते रिवर्सान ड्रायव्हराक दिले तो बारीक रस्तो जाला घराकडे वचपाक त्या रस्ते सायडीच्यान रिवर्स मारून गाडी बरी गेल्या। हे साठी लेफ्ट सायडच्यान ते कळना थंय गटार आशिल्ली मोठो एक 1.5 मिटर गटार फुडल्या सुटपाची ती तेच कळना फुडली मिली तरी काडली ती फाटली मिली एक सायडीक तितून गटारा पडला त्या खातीर रस्तो बंद केला। आमी ट्राय केली सगळ्यांनी सॉल्व केलं बंद केलें आनी आमी कितें ते गटार कमी तरी 1.5 मिटर गटार काढून मेळना। आज सकाळी पुणे जिल्हा आमकां फोंडा पायकेच्या ती गाडी बस जी आसा कदंबा बस ओवरटर्न जाल्ली आसा। पूण पॉयंटार जेन्ना आमी महालक्ष्मी पावले आमचे ड्युटी करून आनी आमी फायर डिपार्टमेंट सगळो करून तेन्ना पयलीं ती गाडी कदंबा बस रिवर्स घेतालो। रिवर्स घेतना ताका तो अंदाज कळना आनी ती गाडी ऑलरेडी फाटले टायर जी आसा गटरान ड्रेनेजीन गेल्ले आसा आनी रोड ब्लॉक जाला। कोण कॅज्युअलिटी ना काय ना, फक्त गाडी जी आसा ती मदीं ड्रेनेजीन वचून रोड ब्लॉक जाल्लो आसा। नावातवाडा बांदोडा हांगा शुक्रारा दीस सकाळ फुडें महालक्ष्मी देवळा कडेन जो अरुंद रस्तो आहा थंय एक बस कदंबा बस जी फोंडेच्यान पुणे वयताली ती फाटी घेता आसतना तिजो टायर गटारान गेल्ले कारणान सद्याक रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी एक कदंबा बस गावणे टू फोंडा वयताली ती बंद पडलेली आनी ही बस जी फोंडेच्यान पुणे वचपाची आशिल्ली ती अचानक बस बंद पडले कारणान वचपा मेळना कारणान रिवर्स घेताले आनी रिवर्स घेता आसतना तिजो टायर एक फाटलो टायर आसा तो गटारान पडलेलो आसा। सद्याक ट्रॅफिक फूल जाम जाल्ले आसा। त्याच बरोबर फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी हांगा येवन भेट दिल्ली आसा। त्याच बरोबर पुलिसांनी बीन हांगा सद्याक येवन हांगा तपासणी केल्ली आसा। त्याच बरोबर सद्याक हांगा ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा। ताका लागून सगळें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो रामनाथी मार्गान वळिल्लो आसा। बांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।